ज्या तरेन हो एंटायर गव्हर्नन्स आयज चल्लोलो आसा तो गव्हर्नन्स पळयत जाल्यार प्रत्येक लोकांक जे आमचे नागरीक आसा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आसा हे सिटीजनाक एक चोर ह्या नदरेन पळयले वयता. ताका आन्सर करची गरज पडटा बँकी फुडल्यान. आतां बँकीक तशें सरान म्हटल्यार बँकीक रायट कोणें दिलो हेका क्वेश्चन करपाक आनी हो पयसो जो तो डिपॉझीट करता वो डिपॉझीट करून ताका कित्याक करपाक मेळचो न्हू. जो 19 डिसेंबराक जो न्यू डिसिजन काडिल्लो आसा भायर अशें दिसून येता की रिजर्व बँक एक ऑटोनॉमस बॉडी ही आतां रिजर्व बँक उरलेली ना किंवा जो डिसिजन घेतलो आसा की फक्त 5,000 तुमकां आतां ह्या फुडें टील 30th 5,000 जे डिपॉझीट करपाक मेळटले वो विथड्रॉ करचो. सेकंड आमचो डिमांड आसा ATMs फुल्ली ऑपरेशन करचे. खुबशे ATMs आमचे सगळे आतां एक्रॉस गोवा आसा खुबशे ATMs बंद आसा आनी लोकांक आतां क्रिसमस सिजन टायमार लोकांक पयशे जाय विथड्रॉ करपाक जाय सगळे ATMs बंद आसता आनी थोडेशे ATM जे आसा तेंच्या भायर व्हडल्यो लायनी आमकां लायनी दिसता. परत इशू आसा जे नोट्स मेळटा पळय ते नोट्स परत आज 2,000चे नोट्स आमकां मेळटा. 100 डिनॉमिनेशन्स 500 डिनॉमिनेशन्स आयज अवेलेबल ना. हेजो खुबसो लोकांक त्रास जाता वेंडर्सांक त्रास जाता सगळ्या लोकांक त्रास जाल्लो आसा. परत जे रेशनिंग जाल्लेलें आसा जशें सरान म्हटलें की रेशनिंग एक फेर प्रायस शॉपार जशें मेळटा तशें रेशनिंग फक्त 24,000 काडूंक मेळटले. करंट अकाउंटाक फक्त 50,000 काडूंक मेळटले. हे रेशनिंग इमिजिएटली बंद करचें. देशाक मनमानी चल्ला म्हणजे कायद्याचो खंयचोच आदार घेनासतना लोकांक कशें त्रास करप लोकांक सरकार हे लोकांक बरी करपाक उरपा जाय. हाजी उलट सरकार आज पळयता की लोकांक चडांत चड त्रास कसो जातलो आनी त्रास करून ते तातूंतल्यान हाका कशें म्हणटा की विकृत एक मनीस उरता जो विकृत विक्षीप जाका आज दिसता की लोक त्रास जातले थोड्यांक जाता की समाधान मानूप अशे लोक आज सरकार चलयतात. आनी म्हण म्हाका परत म्हणजे दिसता की भारत देश हो सद्याक अशें हातूंतल्यान वता की अंधेरी नगरी चौपट राजा टकासेर खाजा टकासेर भाजा अशें म्हणटा त्या परिस्थितीक भारत देश जांकां कायद्याचें आनी हाचें कांय ज्ञान नाशिल्ले लोक सद्याक भारत देश चलयतात.